हांगा चीफ गेस्ट ह्या नात्यान एक एक्स स्टुडंट म्हूण ह्या नात्यान येयला. आय स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट टील 10th हांव एस क्लास शिकला आनी खरें उमेद भोगता कित्याक एस क्लास आमकां जायत दिलां, बेजीक एड्युकेशन दिलां, मेन म्हळ्यार तत्वां हे संवसाराक कशें करून जियेवपाचें एस क्लास आमकां शिकयलां. So with this, I thank the management of the school, headmistress, for inviting me as a chief guest. Philomena आहा आनी अशेंच आमगे स्कॉल हें वाडो आनी हांव जायत फावट सांगता हे आमगे स्कॉलान हे आमगेले असेंब्ली सेशनाक 3 आमदार आहाय, बाय डिलायला लोबो आहा, क्रू सिल्वा आनी हांव. सो हे स्कॉलान म्हाका दिसता चोवपाचें कितली बरोबर मनशांक ह्या संवसाराक हाणें एड्युकेशन दीन मुखार हाडय. So I thank you, sister, and the congregation. And I muddam kuda skoda. Sister Bernadine, when I passed out my 10th standard, Sister Bernadine was there. Mother Jane was there. So he engele magsta thodo tari आता आम्ही आज एक कित्याक कुछ पावंड्यार पावले ते क्लासो आता हे सिस्टरींग आमचे मदें ना तेंगे ओतम्याक स्वर्गीचे सूख फावो जाल म्हणून मागोता. आनी ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द टीम्स जे खेळटाय तांकां देव बरें करूं.